बार्देस तालुक्याची आयची अपडेट दिता आसतना गेले 8 दीस पावस जो जोरान चालू आहा तो अजून मेरेन पावस चालू आहा. लोकांच्या शेतांनी उदक भरलेलें आहा आनी लोकांनी जी शेतां उपल्यान ती लोकांची शेतां सामकी उदकाक लागून ते भात कुसोन गेल्ले आहा. शेतकार खूब कडेन सरकारा कडेन मागतात की आमकां मदत करची म्हणून. गेले 2-3 दीस जाले जेन्ना गिरी वाठारांत जेन्ना उदक भरलें आनी म्हणजे ते तशेंच उदक चालूच आसा. गिरी जावं बस्तोड्या मागीर सुतूर वाठारांनी तें उदक आजून तशेंच आसा कित्याक उदकाचो फ्लो आजून जायना तो मेरेन तें उदक भायर वयचेंच ना. आनी असोच जर पावस लागत रावलो जाल्यार तें उदकाची उदक वाडतच रावतलें. आनी त्या हेतून जेन्ना CMान येवन जे शेतकाऱ्यांक मदत मेळची म्हण तेंची सर्वे करूंक म्हणून ते आयज गिरीचे जे शेतकार आसले तांकां जो कम्युनिटीचो अध्यक्ष गिरी कम्युनिटीचो अध्यक्ष तुलियो डिसोजा आनी तो काँग्रेसीचो लिडर आसा तो तांकां घेवन थंयसर गिरी थंयसर येयलो आनी सगळीं शेतां पयली आनी तेणें डिमांड केला की सरकारान बेगीनच्या बेगीन आमकां जी आमची शेतां पिड्ड्यार जाल्यार ते आमकां मदत दिवची म्हणून. कित्याक दर वर्सा अशेंच जाता आनी आमी शेतां उपता आनी शेतां उपोवन जाल्या उपरांत अशें कितें ना कितें उदक भरता जावं आनी कितें तरी हें जाता आनी तें आमचें शेत सगळें पिड्ड्यार जाता. आनी ताका लागून ते म्हणटात की दर वर्सा आमकां येता हेचेर कायमस्वरुपी उपाय हो काय काडीत ना. तेन्ना आमकां जें आमकां नुकसान जालां तें आमकां नुकसान भरपाई सरकारान बेगीनच्या बेगीन दिवची जशी CMान सांगलां त्या प्रमाणे. दुसरें आतां वचत थंयसर पयलें जाल्यार हे पावसाचे हितून सगळे कडेन वचत थंयसर काल आमी अंजुना वाठारांत शिवोले वाठारांचे जे रस्त्यांचेर खड्डे पडल्यार ते येयले. आयज पयल्यार सगळे मागचे कांय वाठारांत जे थोडे हायवेचे जे सर्वीस रोड आसा ते सारके बाद जाल्ले आसा आनी सगळे कडेन खड्डे पडून जे गाडयोवाले वाहन चालक जे आहा तांकां सामकें डेंजर जाल्लें आहा. जेन्ना आनी पावसान ते जेन्ना ते खड्ड्यांचेर उदक जेन्ना हें जालें लेवल जाता तेन्ना खड्डो आसा हो ना तोय कांयच कळना आनी ताका लागून गाडयो चलोवपाक पासून डेंजर आहा. ते वाहन चालक वाले ते आसा म्हणटा ते जेन्ना कितें करून कितें तरी रस्त्याचेर कितें तरी उपाय करचो अशी मागणी केल्या. ही आसली आयची बार्देशांतल्यान अपडेट.